अधिकारावयल्यान परत कोफुसांव निर्माण जाल्ल्यान मये गांवच्या फामाद माल्याचे जात्रेचे वैशिश्ट आशिल्ले माले निमणे पेटलेच ना। जात्रेच्यो हेर चडश्यो कार्यावळी व्यवस्थीत जाल्यो, मात पेट्टे माले नाचोवपाची देवीचो पण पुराय जावंक नाशिल्ल्यान भाविकांमदीं नाराजी पातळ्ळी। कोफुसांव जातकीच दिवचलचे उपजिल्लो अधिकारी मये गांवांत आयले। राती उसरा मेरेन ह्या वादाचेर उपाय काडपाचे यत्न जाले, मात तातूंत यश येवंक नाशिल्ल्यान निमाणे मेरेन माले पेटूंकूच ना। ब्राह्मणाक वज्राक घे म्हणजे माते आज झाडाचे विजयक मध्ये गणित करण्याचे माते। देवीची पेट भायर काडपा वयल्यान बिरेस्तारा उपराशिल्लो वाद न्हियोन शेनवारा मये गांवांत माल्याची जात्रा मनोवपाची उमेद पाकिल्ली। सकाळच्यान मया भक्तीचे ल्हार पाताळिल्ले। देवतांचे दर्शन घेवपाक भाविकांची गर्दी जाल्ली। राती तर मये आनी मुळगांवची पेट दवरिल्ले सुवातेचेर दर्शन घेवपाक भाविकांच्यो राखो लागिल्ल्यो। माल्याचे जात्रेचे वैशिष्ट्य म्हळ्यार मुळगांवचे पेटेक निरोप दिल्या उपरांत हौसारी मोड पेट्टे माले तकलेर घेवन नाच करतात। माल्याचो हो नाच म्हळ्यार श्री केळबाय देवीचो पण अशी भक्तांमदी भावना आसा। मध्यान राती जावपी हो चमत्कार पळोवपाक भाविकांनी गर्दी केल्ली, मात निमाणे मेरेन माले पेटलेच ना आनी पारंपारीक सुवातेचेरूय हाडूंक ना। माल्याक हात कोणे लावचो हाचे वयल्यान दोन गटां मदीं कोफुसांव जाल्ल्यान निमाणे मेरेन माले देवळा भायर काडलेच ना। ह्या जात्रेक ही जात्रा संलग्न असल्या कारणान सगळे हे पांचूय गांवचे लोक जात्रेक जावं मुळगांव जावं शिरगांव जावं मये हे येतात आणि ते आपली जात्रा करून घेतात, जेणे करून ते महाजन असतात त्या गांवचे तांकां चौगुले अशें म्हणटात। ते चौगुले हांगा जात्रेक येतात, सगळेच महाजन येयनात आणि त्या चौगुल्यांक योग्य वेळी त्यांचो सत्कार हांगा केल्लो जाता। देवस्थानाच्या नियमा प्रमाणे प्रत्येकाक कोणी आपल्या घरा कडेन गेल्यानंतर जसो आदार सत्कार करता त्या प्रमाणे तो सत्कार केलो जाता। चव्हाट्याचेर देवांची तरंगां आनी माले येतकीच पारंपारीक कार्यावळी जावन 3 दीस मये गांवांत आशिल्ली मुळगांवची देवीची पेट निरोप घेतल्या उपरांत मुळगांवचे भावीक पेट घेवन मुळगांवां वचपाक वयतात, मात माले आनी तरंगां देवळा भायर सरूंक नाशिल्ल्यान मुळगांवच्या भाविकांनी हेर कार्यावळी करून देवीचो जयघोष करीत वाजयत गाजयत देवीची पेट मुळगांवां व्हेली। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।